ಸೊ ಈ ಅತಿಯಾದ ಸ್ವಾರ್ಥ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಗ್ಲೇ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ. ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂದೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ मनुष्य यावत्तू ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ आमची जी कातेली पंचायत आसा ताका त्यांनी एक परिसर स्नेही ग्रामपंचायत म्हणून एक अवॉर्ड दिलो आसा. तशेंच हांगाचे जे लोकांची जी जंगलात जे रावतात म्हणजे कुणबी असो किंवा जे इतर पारंपारीक अरण्य निवासी आसा तेंगेली जी समस्या आसा आमी ती तेंच्या समोर मांडली. जशें की हांगाचे रस्ते किंवा पाणी जे मूलभूत सौकर्य जे आमकां जाय तातूंत जे फॉरेस्ट कानून जे काही कठीण कानून आसात ताका लागून जी आमकां अडचण जाता तेजे बद्दल मांडले. तसेच आमगेले हांगा जीवन मट्ट सुदारूंक जे हांगा स्थळीय लोक रावतात तेंगेले जे शेती उत्पादन आसा जे ते खंयचे बी रासायनीक वापर नासतना करतात ताका एक बरें एक मार्केट दिवच्या खातीर आमी तेंचे कडेन डिमांड केली आसा. या अभियानात जोडा तालुक्यातल्या मोठ्या संख्येन जे नागरिक आसा ते सहभागी झाले. तसेच या वेळाचेर काही ग्रामस्थांनी आपल्यो समस्याही हितून मांडलेल्यो आसात. सुवाळ्यात सैमाचो सांबाळ करून वावुरतल्यांचो भोवमान केलो, इनामाय दिली. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे.